is our duty to protest and to show our voice as a resident doctor. Okay. It is good that IMA is organizing, but this is a separate thing. So it will be a silent protest. It will be a silent protest. In a way, we will not be harming the general public. We will walk along the way as guided by our police, and we'll coordinate with them during the march. ह्या इन्सिडंटा खातीर जितके सरकारान त्यांच्या सरकारान जो हँडल करपा जाय आसलो बरे भशेन तितलो आमकां दिसना केलो असो. सो त्या खातीर आज देशभर हो काडला बेजिकली कितें तर खंयचेय मेडिकल फ्रॅटर्निटीचेर असो इन्सिडंट जालो जाल्यार सरकारान इमिजिएटली FIR करचो. वी आर थँकफूल टू सेंट्रल गव्हर्मेंट वर्सा विथीन 6 hours FIR करता. ही एक बरी गोष्ट आसा. इमिजिएटली FIR जाता विथीन 6 hours. वर्सा केंद्र सरकारान हाजेर एक्शनूय बी घेतली. खरें म्हणजे हो प्रकार इट इज इन द स्टेट गव्हर्मेंट परव्यू. स्टेट गव्हर्मेंटान रोखडेच एक्ट जावपाक जाय. सो तो प्रकार जाल्या उपरांत जो थंयसरलो क्रावड आनी बाकीचे सगळे जाले ताच्या खातीर ते स्टेट गव्हर्मेंटाची खरोखरूच म्हणजे हलगर्जीपण आसा आनी तांच्यांनी रॉंग रित्या दॅट केस हँडल केला. बट म्हाका खात्री आसा की एट प्रेझेंट केस जी CBI कडेन हँड ओवर केल्या तातूंतल्यान तांकां योग्य न्याय जो आसा मेळटलो. पेशंटाकूच बेनिफीट जातलो. सपोज दोतोर बरें आहा, तांकां खावंक बरें मेळटा, तांकां जेवपाक बरें मेळटा, तांकां रावपाक सारकी बरी हें आसा, तांकां भंय दिसना आपल्या सेक्युरिटी बद्दल, तर दे कॅन गिव बेस्ट टू द पेशंट. आनी म्हाका दिसता दीस इज द वे इट हॅज हॅपन इन वेस्ट बेंगाल. आय स्ट्रॉंगली कंडेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल. आमचे जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा थंयसरल्या डॉक्टरांनी OPD बीन सगळें चालू आसा कित्याक रुग्णांचे हाल जावचे न्हू ह्या हेतून तेंच्यांनी काम चालू दवरलां. म्हणजे पेशंटाक तपासप बीन सगळें ते डॉक्टरांनी चालू दवरलां. पूण we are bound by our conduct rules and we cannot strike, okay, as gazetted officers. So we have to express our solidarity, and this is one way of doing it by, gathering together, observing a minute's silence, and then we go ahead and conduct our regular OPD.